हांगा गोवा दोडामार्ग आमच्या आउटपोस्टाचेर आसा. आज ताचें फावंडेशन स्टोन घातला रिनोवेशनाचेर. तशीच जर पळयत जाल्यार आमच्या सायटीक एक्सायज बिल्डींग आसा ती पुर्तुगीज टायमाची आसा आनी ती तितकीच बिल्डींग हे जाल्ली आसा, खराब जाल्ली आसा. सो ताचे आमी प्रपोजल ऑलरेडी मूव केल्ले आसा. फक्त थोड्या फायनान्सा खातीर रावल्ले आसा, पण नक्कीच येता त्या काळान ती बिल्डींग आमी फूल रिनोवेट करपाचो आमी सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडलेलो आसा. तो नक्कीच जातलो. तुमकां आतांच जसो सांगलो, हो जो प्रस्ताव आसलो हांव इलॅक्ट जाला जाल्यार सुरू केल्लो. म्हाका 1.5 ते 2 वर्सां लागली आज हें काम सुरू करपाक. सो मातसो टायम लागतलो, पण ती बिल्डींग रिनोवेट ही नक्कीच जातली. गोय आणि महाराष्ट्र राज्याक जोडपी दोडामार्ग वाठारात आशिल्ले अबकारी खात्याच्या तपासणी नाक्याचे इमारतीची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्या. ही इमारत सामकी कमकुवत जाल्ल्यान ती केन्नाय मोडपाक शकता असो भंय निर्माण जाला. तशी शक्यताय कांय कर्मचाऱ्यांनी उक्तायल्या. हे इमारतीचे पाखे मोडपाक पावला. मेळिल्ले खबरे प्रमाण दोडामार्ग वाठारात माकडांचो उपद्रव वाडला. हे माकड हे इमारतीच्या पाख्याचेर उडयो मारतात. देखून पाख्याचे नळे वचत थंय फुटल्यात. हे इमारतीक लागून आशिल्ली पुलीस आउटपोस्ट इमारतीचे नव्यान नूतनीकरण करतात. आयतारा 18 फेब्रुवारीक ह्या कामाचो शुभारंभय जाला. हे इमारती पाठोपाठ अबकारी खात्याच्या इमारतीची दुरुस्ती करची अशी मागणी फुडें येवपाक लागल्या. हे विशीं थळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांकां विचारले तेन्ना तांच्यांनी ही इमारत दुरुस्त करपाचो प्रस्ताव आसा अशें सांगलें. आतां पळोवचें पडटलें दोडामार्गावयल्या अबकारी खात्याच्या इमारतीची दुरुस्ती केन्ना जाता ती. दोडामार्गावयल्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.